करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारानू जायात जागे गांवकारानू जायात जागे। नमस्कार, जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आयचो आमचो पयलो विशय आसा जस्टीस काय इनजस्टीस, न्याय काय अन्याय। विषय तुका खबर ना जाल्यार उतरां फेक नाका। विषय तुका खबर ना जाल्यार उतरां फेक नाका। तागडी तुजी मोडली जाल्यार न्याय अन्याय जोख नाका। तागडी तुजी मोडली जाल्यार न्याय अन्याय जोख नाका। पळयात जस्टीस हेगडे कितें म्हणटा तो। Look, people who are indulging in illegal professions, they cannot claim protection there. You can't ask illegality to be perpetuated because some people are otherwise going to be hungry. Frankly speaking, if Dawood Ibrahim is arrested, many people in this country will be jobless. For people who have been indulging in illegal activities which amounts to crime, because the very basis of future such activities is taken away, you should be compensated for that. He should not pass remark on Goa because he does not have any knowledge about the ground realities in the state. आमच्या घामा कष्टातल्यान गोयची मानावळ गोयची उदरगत चालली आसा हे आमी ह्या जंटलमॅनाक सांगूंक सोदता आनी तेणी तेजी नोंद घेवची। आनी आमकां जर हो मनीस दाऊद इब्राहिमाचे मनीस भाशेन आमकां ट्रीट करता जाल्यार आमी तेका सांगूंक सोदता की सभ्य समाजाक तुजी गरज ना, तू दाऊद इब्राहिमा बरोबर वच, ताज्यो केसी तू डिफेंड कर। जस्टीस हेगडे गोंयांत आयलो आनी उलयलो। जस्टीस हेगडे सुप्रीम कोर्टाचो एक रिटायर्ड जज आनी कर्नाटकाचो आदलो लोकायुक्त। तर अजुनूय ताका आमी जस्टीस कित्याक म्हणटा, तो हरशी रिटायर्ड जाला, पूण जज बी असले व्हड पदा वयले जे अधिकारी आसता, जांणी व्हड पदाचेर कामां केल्लीं आसता, तांकां जनरल आर्मीचो बी तांकां तेच एक डेजिग्नेशन आमी तीच पदवी कित्याक लायतात, तर ती पदवी जी आसता जस्टीस बी ती तांच्या फाटीर बसून ते वता थंय तीय वता। आनी आमकां एक जस्टीस म्हणलो की ताजें एक चित्र दोळ्या मुखार उबा रावता की हो मनीस जो आसा तो जे येवजिता, जे तरेन वागता आनी जे तरेन उलयता ताजो समाजाचेर खुबसो परिणाम जाता, कारण समाज ताजे कडेन आदर्श म्हणून पळयता आनी ताणें सदांच तोला मोलाचें उलोवचें अशी अपेक्षा समाज करता। म्हणटकर जस्टीस हेगडे सारकेलो मनीस तोला मोलाचें न्हय तें उलयता जेन्ना गोंयांत येवन जशें उलयलां तशें मातशें मनाक दुख्ख जाता, वायट दिसता की आरे हो येदो व्हडलो मनीस कितें उलयता काय म्हणून। आतां उलयलो तरी कितें तो, ताणें कितें म्हणलें की गोंयांत जी गव्हर्मेंट पॅकेज दिता, जे मीन बंद जाल्ल्यान जांकां पिडा भोगल्या, जांकां त्रास जाल्या, तांचे खातीर सरकारान वेगळ्यो वेगळ्यो पॅकेजी तयार केल्या आनी तांकां मदत करपाचे सरकार यत्न करता। ते कित्याक करपाक जाय, ते सगळे लोक इल्लीगल मिनांत घुसपल्ले, जे इल्लीगल मायनिंगाक घुसपले तांकां सरकारान कित्याक मदत करपाची गरज ना अशें म्हणटा। हातून आमी दोन मुद्द्यांचेर विचार करपाक जाय आनी जस्टीस हेगडेन कशी चूक केली ती सांगपाक जाय। पयली चूक म्हणजे इल्लीगल मायनींग तो जे म्हणटा ते इल्लीगल मायनींग कोर्टान अजून थारायलां। आतां तो जस्टीस कोर्टान थारायल्या शिवाय खरें म्हळ्यार ताणें कांयच उलोवंक जायना। इल्लीगल कोण म्हणटा, इल्लीगल म्हणटा शहा कमिशन, इल्लीगल म्हणटा सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, केंद्रीय अधिकृत समिती। म्हणटकर हे कमिटीनी आरोप केल्यात, ते आरोप आतां सुप्रीम कोर्टात ताजेर भासाभास जातली। सुप्रीम कोर्ट आदेश दितलो, मागीर पोलीस ताजेर चवकशी करतले, चवकशी केले उपरांत मागीर पोलीस चार्जशीट फायल करतली, कोर्टांत व्हरतले, कोर्टांत परतून भासाभास जातली, सगळ्यांचे वकील भासाभास करतले आनी मागीर कोर्ट आदेश दितलो आनी मागीर हें सगळें चल्लां। जाका इल्लीगल मायनींग म्हणटा तें लीगल काय इल्लीगल हें थारतलें, तें थारचे पयलीं जस्टीस हेगडे ताका इल्लीगल मायनींग म्हणून लेबल लावपाक लागलो। ही पयली चूक। दुसरी चूक ही इल्लीगल मायनींग म्हणजे कितें, मायनिंगांत खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली जाल्यात तें सगळ्यांक खबर आसा,
खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली जाल्या म्हणून सबंद प्रोसेस सबंद मायनींग इल्लीगल अशें म्हणपा नजो हाजेर आमी पयलींच भाश्य केलां ताजेर आतां चड उलोवपाची गरज ना. पूण मुख्य मुद्दो म्हणजे कितें, एक संस्था आसता, एक आस्थापन आसता, त्या आस्थापनाचे शेअर होल्डर्स आसता, मालकी आसता, मागीर वेले पावंडा वयले प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे मॅनेजमेंट आसता आनी मागीर कामगार वर्ग आसता. आतां मॅनेजमेंट जे कितें डिसिजन बी घेता, जे कितें थारायता ते वयले वयले शेअर होल्डर्स बसून थारायनात, ते मॅनेजमेंट थारायता. आतां म्हाका एक सांगात, जर थंय खंयच्याय कंपनीत नोकरेक लागपी जे नोकरवर्ग आसा तांणी जर त्या कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक सांगत तुमी आमकां बरोवन दियात की तुमी कांयच बेकायदेशीर करचे ना म्हणून, त्या शिवाय आमी तुमगेर नोकरेक येना म्हणून, जाल्यार कोण कोणाक नोकरी दितलो? कोणूच बरोवन तशी दिवचो ना. कारण बेकायदेशीर काय न बेकायदेशीर नकळत कितेंय जावपाक शकता. भायले लोक मागीर ताका बेकायदेशीर म्हणपाक शकता, कोर्ट बेकायदेशीर म्हणपाक शकता, अशें कोणूच बरोवन दिवचें ना. फाल्यां हुबळी धारवाडच्यान येवपी वावराडे जर आमगेर काम करता आसतना साहब आप लिख के दे दो, आप कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं करेंगे अशें जर म्हाका सांगलें जर जायत, हांव तिका धांवडां येतलो, तुका नोकरी जाय आनी वयल्यान ही शापादां काय म्हणून. असल्यो गजाली जायनात, असल्यो गजाली खंयच जायनात. देखून जे कामगार वर्ग आसा, जे ऑफिसर आसा, तांकां जे कंपनीन जरी मिस्टेकी केल्यो, जरी चुको केल्यो, जरी कितें इल्लीगल केलें तरी तांकां तें लागना. ही जाली दुसरी चूक. आनीक एक मुद्दो जस्टीस हेगडेन काडलो म्हणटा तो दाऊद इब्राहिमाचो. दाऊद इब्राहिम खंय, दाऊद इब्राहिमाक खंय सरकारान जर पकडलो आनी भितर घालो, कादेंत घालो, आनी ताज्या बरोबरचे सगळे लोक जे आसा जे बेकायदेशीर कामांत घुसपल्यात ते बेकार जाले, जाल्यार सरकारान तांकां पॅकेज दिवपाक जाय, जी सरकार तांकां पॅकेज दिवपाक जायना अशें म्हणटा. दाऊद इब्राहिम आनी गोंयच्यो मायनींग कंपनी हांची तुलना करप जे बरोबर काय चूक हें प्रत्येकान ठरोवचें. आतां मायनिंगाचें धरया, बेकायदेशीर मायनींग जालां म्हणून सगळे बॉम्ब मारता. सुप्रीम कोर्ट धरा, भारत सरकार धरा, गोंय सरकार धरात, मागीर शाह कमिशन धरात आनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी धरात, सगळे म्हणटा कितें खुबशे बेकायदेशीर काम जालां तें सगळें तपासात, जे लोक जबाबदार आसा तांकां शिक्षा करात आनी मागीर मायनींग परतून सुरू करा म्हणटात, परतून सुरू करात. दाऊद इब्राहिमाक जर धरलो जायत तर ताका कितें म्हणटले, पोलीस तपास चालू करा, पोलीस तपास जातकर कोर्टान घाला, कोर्टांतल्यान शिक्षा करा, ताणें सगळी शिक्षा भक्त कर, मागीर ताका परतून बॉम्ब घालपाक मेकळीक दियाक अशें म्हणटले? अशें म्हणचें ना. म्हणटकच दाऊद इब्राहिम आनी मायनींग कंपनी, गोंयचे मायनींग तुमी एकडे कशें करतात? हे एकडे करप ही चूक. दाऊद इब्राहिमाक बेठोच गोंयांत हाडून सोडनाकात. गोंयांत हाडून सोडचोच जाल्यार ताका गोंयांत हाडात आनी महावीर अभयारण्यांत सोडात. थंय 2 वाघ आसा अशें म्हणून आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगता. जस्टीस हेगडेक आमची एक सुचोवणी, तुमी जर गोंयकारांक मदत करपाक सोदतात, गोंयकारांक खरें फट वो खरेंय न्ही फटय न्ही असलो वाठार दाखोवंक सोदतात जाल्यार शाह कमिशनराचो रिपोर्ट, CECचो रिपोर्ट आनी गोंय सरकारान धाडला ते सगळे वाचात. वाचून मागीर आमकां कितें सांगपाचें तें सांगात, तातूंत आमकांय मातशें गिन्यान मेळटलें. वाचले बगर उलयनाकात. आनी तुमची न्यायाची तागडी जर मोडले जायत तातूंत न्याय अन्याय जोगपाक वचनाकात. हो जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय आसा लोकायुक्त पावलो गोंयांत आडोवपाक भ्रश्टाचार. लोकायुक्त पावलो गोंयांत आडोवपाक भ्रश्टाचार. सरकारान ते आदींच कायद्याचेर मारलो फार. सरकारान ते आदींच कायद्याचेर मारलो फार. लोकायुक्त गोंयांत आयलो पूण ताका काम आसतलें काय ना हें पळयात. हो पळयात न्यूज आयटम. खबर. सिव्हिल सोसायटीच्या वांगड्यांनी केल्ल्या सुचोवण्याच्या आदाराचेर गोंय लोकायुक्त कायद्यान आवश्यक दुरुस्ती करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या डिबेट कार्यावळी वेळार दिल्लें. गोंय लोकायुक्त विधेयक 2013 नव्यो दुरुस्त्यो करपाविशीं दक्षता खात्या कडल्यान कसलीच सुचोवणी येवंक नाशिल्ल्याचें कायदो खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात. तशेंच हे संबंदी खात्यान कसलीच प्रक्रिया सुरू करूंक ना. ह्या विधेयकान दुरुस्ती करपाविशीं सरकाराची येवजण आसा काय हें जाणून घेवपा खातीर प्रुडंटान एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी कडेन संपर्क सादलो. तो म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. लोकायुक्त येवचे पयलीं सरकारान लोकायुक्त कायदो जो आसा तातूंत खुबशे बदल केल्यात आनी
हे बदल पळयतकर सगळ्या गोंयकारांनी त्या बदलांक विरोध केला. गोंयचे NGOs आसात, जे बिगर सरकारी संस्था आसात तांणी विरोध केला. गोंयच्या राजकीय पक्षांनी विरोध केला. कोणेच एकल्यान लेगीत हे विरोध बरे आसा, हे बदल बरे आसात अशें म्हणूं ना. भाजपाचे लोक अर्थात ओगे आसात. आतां हे जर बदल चालीक लायत जाल्यार लोकायुक्तान कितलेंय बरें काम केलें म्हणून तातूंतल्यान कांय निश्पन्न जावपाचें ना. आनीक जर म्हाका कोणा आड कंप्लेन केल्या, कोणा आड कागाळ केल्यार 10 वर्सांची शिक्षा जावपाची, 10 वर्सांची कादय जावं येता वा 10 लाख तुगेली दंड जावं येता, अशें जर कायद्यांत प्रोविजन आसलें तरतूद आसली जाल्यार हांव त्या भानगडीत कित्याक पडटलो. मारूनी झक म्हूण तांकां जाय तें करुनी बगलो शीर सलामत तो पगडी 50 अशें म्हूण हांव ओगी रावतलो. म्हणटकर अशें जर आसा, लोक जर कागाळ करचे ना जाल्यार आमच्या लोकायुक्ताक काम कितें उरतलें. आतां प्रोसेस कितें आसा, लोकायुक्ताक कोणी कागाळ करतले, मागीर लोकायुक्ताची चवकशी करतलो, सगळे डॉक्युमेंट पळयतलो, आनीक सगळें पळोवन मागीर आदेश दिवाडो दितलो, जजमेंट दितलो की बाबा हो दोशी काय न दोशी. ताका काळ वता, टायम वता, कितले म्हयने वचत, वर्सांय वचत. म्हणटकर तितले मदीं सरकाराक खुबसो टायम मेळटा की बाबा बदल जो केला तो रद्द करपाक जाय. ह्याच असेंब्ली करपाक जाय म्हणून ना, तो केन्नाय केल्यार जाता, ऑर्डिनन्स काडून केल्यार जाता. म्हणटकर सरकाराक भरपूर टायम मेळटा. पूण तो बदल करी म्हणसर लोकायुक्तान आपलें काम बंद दवरपाची गरज ना. कारण लोकायुक्ताक काम सरकार दिवं येता, सरकाराच्यान दिवं येता. आनी सरकाराच्यान कशें दिवं येता, तांकां लोकायुक्ताक सांगपाक जाता बाबा अशें आसा, आमचे कडेन अश्यो कागाळी आयल्या, हो ताजो प्रिलिमिनरी प्रूफ म्हणजे पयलीं आरंभाक जो पुरावो आसता तो आमचे कडेन प्रायमा फासी असो प्रूफ आसा, तो घे आनी तूं चवकशी सुरू कर. आतां सरकारा कडेन कसल्यो केसी पडून आसात आनी ज्या केसींचेर आमचो मुख्यमंत्री केन्ना साकून सांगत आसा की लोकायुक्ताक येवनी, ही फायल हांव लोकायुक्ता कडेन धाडटलो म्हणून. हालीं ताणें सांगलें ती RP 2011 म्हणजे रिजनल प्लॅन 2011, प्रादेशीक आराखडो 2011. तर हो प्रादेशीक आराखडो 2011 तातूंत खूब बोवाळ जालो. तुमकां याद आसतली 2007 हो सरकारान रद्द केलो प्रादेशीक आराखडो. कित्याक लोकांनी व्हडलें आंदोलन केलें. आनी व्हडलें आंदोलन कित्याक केलें, रात या लाखांनी स्क्वेअर मिटर गोंयच्यो शेती जमनी तांणी कन्वर्ट करून उडयल्यो. जे लोक ते आराखडो करताले तांणी एक काम केलें. आतां कोणे हातून पयसो केलो, कोणे भ्रश्टाचार केलो हे लोकांक अदमास आसा, पूण कोणा कडेन असो प्रूफ ना सिद्ध करपाक. म्हणटकर सरकारान जरी आराखडो रद्द केलो, सरकार सदां दुसरो आराखडो करपाच्या वाटेर आसा, तरी पूण तो आराखडो बंद करपा फाटल्यान कारणां जीं आसात आनी जो भ्रश्टाचार ताचे फाटल्यान आसा तातूंत कांयच एन्क्वायरी जावना. ती चवकशी ह्या लोकायुक्तान करची आनी ती तशी लोकायुक्ताक आमी करपाक सांगतले अशें म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान फाटीं असेंब्लीत उतर दिलां. ही एक गजाल जाली. तेन्ना तुमकां याद आसतली बाबूश मोसेरातान तेन्ना राजिनामो बसून दिल्लो, कारण तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो मंत्री आशिल्लो.